Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. आम्ही आज जमलेले असले ह्याच्या खातीर की आज जी येणारी चतुर्थी उत्सव आसा ह्या खातीर ब्राह्मणांनी आपल्या यजमानागेर वचपाचे कशें करपाचे तेंची कशी सोय करपाची ह्या विचार एकत्र बसून विचार करपा खातीर आमी हांगा जमलेले असले आणि त्या विचारान अशें सगळ्यांनी एक आमी अशें ठरयलें की जे येणारी अशा प्रकारची ही साथ आसा आणि त्या साथीन अशें आमी एक ब्राह्मण समजा जवळ जवळ 25-30 साधारण पुजा करता तर त्यो पुजा करता असताना आणि प्रत्येक घरान भोंवता असताना इफ सपोज तो खंय तरी तेका पॉझिटिव्ह जालो आणि तो मागीर त्रास सगळ्यांकूच जातलो आणि हो त्रास त्याच्या घरानूय जातलो किंवा त्यांचे यजमान जे आसा ते सगळ्यांकूच जावंक शकता आणि हे येणारी आपत्ती टाळण्या खातीर आमी ह्या सगळे ब्राह्मण आज हांगा जमल्या आणि सगळ्यांनी एकमुखान ठरयलें की चतुर्थीचे पयले दीस पासून गणपती पाव पर्यंत म्हणजे 5 दीस असो नाल्यार मागीर ते 11 दीस असो जावं 1.5 दिसाचो असो तर त्या ह्याच्या पर्यंत यजमानांनी ऑन रिक्वेस्ट आमी सगळ्यांक यजमानांक विनंती करता हात जोडून की त्यांनी आमकां सहकार्य करचें की गणपतीचो यंदाचो वर्ष आसा हें तेंच्यांनी आपल्या आपूण पुजा करची इफ सपोज कितें तांकां मार्गदर्शन जाय जाल्यार ऑनलायन ते आपल्या पुरोहिता कडेन ते विचारूं शकता ते कन्सर्न करूं शकता ऑनलायन सुद्दां पुजा सांगून ती यंदाची चतुर्थी त्यांनी साजरी करची अशी हात जोडून हांव सगळ्या यजमानांक ह्या ब्राह्मणांच्या वतीन हांव विनंती करता पर्टिक्युलरली हे सगळे 70तले पूर्ण 70तले हांगा पुरयत जमलेले आसा फ्रॉम पिसुर्ले पासून ते हांगा नगरगांव खोतोडे आणि जी कितें 70 एरिया आसा ती सबंद नगरगांव पासून ते हे सगळे 70तले पुरयत जमलेले आसा तर काही असे पुरयत आमच्या गांवांतले हांगा दुसरी कडेन सेटल जाल्या तशेंच दुसरी कडले हांगा खंय तरी आसा पण जास्त करून हे गांवांतलेच पुरयत आसा अशें